आम्ही सुबेदार सांगूक सोदता की आम्ही केन्नाय जे करूंक दिवचे ना ते आम्ही तुमकां आश्वासन दिला। वयर पार्लमेंटान तांणी सीए बिल पास केली, आम्ही भरपूर विरोध केलो, सांगले बाबा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पूण कितेंच उलयलें तें कोणशाक धरून तांणी एकमतान पासात करून घेतली आसा। हे रातांत आमी एनआरसीचेर उलयले, सबंद देशांत जे आमचे मुस्लीम भाव जे आमी बराबर काम केले आसा, हो देश वयर काडपाक सगळ्यांनी आमी काम केल्लें आसा, तांकां कोणशाक दवरपाक ते प्रयत्न करतात। हिंदू जमातीक खुश करपाक की आमी मुस्लिमां अगेन्स्ट कितें तरी करता, पॉलरायझेशन करपाक, पूण खरो हिडन एजेंडा हो बारीक जी जनता आसा, तितून भितर दलित येतात, तितून भितर ट्रायब्स येतात, शेड्यूल ट्रायब येतात, हे सगळे ह्या देशाचे नागरीक जगमुखार उरचे ना। त्या खातीर तुम्ही खुश जावची गरज ना थोड्या लोकांनी की फक्त हे मुस्लिम विरोधी आसा, हे मुस्लिम विरोधी फक्त दाखोवपाक, कारण हांकां जी मेजॉरिटी हांकां मतांचें राजकारण करपाची गरज आसा, त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क रावपाची गरज आसा, आमी सगळ्यांनी एक चरान ह्या बिलाक विरोध करपाची गरज आसा। देशभर आयज पेटलेलो आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांकूय आमी ओगी रावपाक जायना। आणि म्हणून ह्या सरकाराचें जें वातावरण आसा, दुर्दैवान लोकांनी तांचे 2014 विश्वास दवरलो, अच्छे दिन सांगले लोकांनी, अच्छे दिन 15,000 तरेतरेची आश्वासनां, शेतकऱ्याचे दाम डबल, शेतकऱ्याचे इन्कम डबल, शेतकरी खुश जालो, अरे आपले इन्कम डबल जातले, कितें तरी जादूची कांडी आसतली हांचे कडेन। सत्तेर आयले, 5 वर्सां गेली, कितें जालें? अच्छे दिन सोडून दी, आशिल्ले दीस ना जाले।